नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सातोस्कार सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स। बीजेपीन सरकार करूंक जमना जाल्यार सांगचे काँग्रेस तयार आमदार मिडिया मुखार 67% मतदार बीजेपी आड बिगर बीजेपी आमदार पक्षांनी विचार करचो राज्यपालाक शिटकावणी। दोन वर्षांच्या कोविडा उपरांत रंगपंचम रंगार संस्था संघटनांच्या पावड्यार धुळवटीच्यो कार्यावळी ट्युरिस्टांची रंगपंचम गोंयांत गोंयकारांचे होळयेक नवे नवे रंग। आमदारांचे राजकीय रंग आपापलो राजरंग सोडून आमदारूय भरसले। पणजे आझाद मैदानार बाबूश रुदॉल्फ पर्रीकार फाटल्यान फातोड्ड्या विजयाची धुळवट नव्या आमदारांचे एक एक रंग। गोंयांत सोमारा कालोराचे ल्हार येवन गेले तापमान अजून सरासरी परस मायजच हीट स्ट्रोक बादपाची शक्यता चड जाणट्या नेणट्यांक दोतोराच्यो म्हत्वाच्यो टिप्स। कोविडाच्या चौथ्या लाराची आयआयटी कानपुराची शिटकावणी जीएमसीचो डीन म्हणटा आयल्यारय मरणांची खरताय आसची ना तरी सादुरकाय म्हण वाशिना घेवचीच। पेडणे 70 अंत्रुज ते काणकोण मेरेन गोंयभर होळयेच्यो नाना तरा कांय कडेन शिगमो कांय कडेन गडे कांय कडेन चोरोत्सव शारांनी लाकडां चुट्टांची होळी गोंयकारांचे होळयेचे रंग। कृत्रिम रंगांनी लेड ऑक्साइड इंजिन ऑयल क्रोमियम आयोडीन कॉपर सल्फेट रसायनां आंगा कातीक मारक नॉन टॉक्सिक रंगाचो दुबाव नैसर्गिकच सारखे हेरिटेज एक्टिविस्टांचो उलो। आता मार्चातच चक्रीवादळा येवंक सुरू अंदूचे पहिले चक्रीवादळ असानी बंगालच्या उपसागरात जाता तयार भारताच्या दर्यादेगेक सध्या धोको ना आयएमडीचो अदमास। खबरो विस्तारान बीजेपीन सरकार करूंक जमना जाल्यार सांगचे काँग्रेसीची फुडें सरपाची तयारी आसा। काँग्रेसीचो फुडारी दिगंबर कामती बरोबर आमदार मिडिया मुखार वेंचणुकेचो निकाल लागून 8 दीस जाले सरकार करपाच्यो हालचाली ना। 67% मतदार बीजेपी आड बिगर बीजेपी आमदार पक्षांनी विचार करचो। लोकनियुक्त सरकार सत्तेर येवंक जाय राज्यपालान कर्तव्य सारखे करचे काँग्रेसीची शिटकावणी। We urge the BJP leadership to make its position clear immediately or publicly admit its inability to form the government. Various MLAs across the party lines have approached the Congress party with a request to take lead in the formation of the government. We appeal to all the non-BJP elected MLAs to use their wisdom and take steps to ensure that the people of Goa get a full-fledged and democratically elected government immediately. It appears that the claims made by the BJP of having 20 plus MLAs on its side, including MLAs from non-BJP political party and independents, is false, malicious and misleading. We also appeal to the BJP MLAs who believe in democracy to use their wisdom and ensure that people of Goa are not deprived of their right to have a full-fledged government in place. Congress party is open for all options to ensure that a non-BJP government is formed in Goa which will actually uphold the verdict of 2022 assembly polls. आमची लीडरशिप हा आमचे सगळे जण आमदारी म्हटलं कितें इतले दीस जाले आता कितले दीस जाले सरकारच जायना म्हणजे तुम्ही सगळे जर एकठांय येयले जाल्यार 20 जातले ते 20 ते तुका बीजेपी फोडची पडटली ना फोडपाचे न फोडपाचो हो प्रश्न सेपरेट पण लोकांची अपेक्षा लोकांक सरकार जाय लोकांक सरकार जाय। मायकलान म्हणलेले 5 सुमार काउंटिंग जातकीर आमी शपथ घेवपाक राज्यपाला कडेन खंय पावले तुगेले ते मायकल आमच्या वाटेनसून जे वोट शेअर आमकां पडोंक जाय आसलो तो पडोंक ना। पीपल वोटेड 66% 67% अगेन्स्ट द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट बट वोट्स वेंट इन 6 वेज। आमकां वोट जे मेळोंक जाय आसले म्हाका दिसता आमी खंय तरी कमी पडले लोकां कडेन पावपाक आनी सांगपाक तांकां। Now, how are you allowing this kind of a situation
It's a constitutional impasse, I call it. We don't have a government of the day in the chair. And how is the administration working? And that is why I charged the governor to perform his duties. He cannot abdicate his duties, constitutional mandate. He should call upon them, or he should take action in terms of the constitution. बीजेपी म्हणता सरकार थापणुकेचो कॉल लोकांनी बीजेपीक दिला. काँग्रेसीन लोकांची दिशाभूल करची न्ही. बीजेपीच्या आमदारांची काँग्रेसीक जाप. गोयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार ऑलरेडी फॉर्म जाल्ले आसात. ओन्ली फक्त जी शपथविधी जी आसात, जो सोपस्कर जो आसा तो उरिल्ले आसात. आमी म्हणिल्ले आसात की हे सणाचे दीस आसात आणि तातूंत भितर ऐन उमेदीच्या काळान भितर लोकांक बरे तरेचे सरकार फॉर्म जाल्या नंतर एन्जॉय करपाक जाय. कारण आमचे जे कार्यकर्ते जे आसात आणि भारतीय जनता पक्षाचे जे खडेगाद जे खामे जे आसात तांकांय दिसता की खंय तरी आनी जे ह्या होळी किंवा जो शिगमो जो आसा त्या शिगम्याक सुद्धा बरेचशे लोक आणि खास करून गांवगिऱ्या वाठारांत आज त्यांचो आस्पाव आणि गडे म्हणून आसता, नाल्यार तांकां फायन पडटा. हेजी जतनाय आमी दवरलेली आसात, हेजी जबाबदारी आमी घेतलेली आसात. कारण स्वेरिंग इन सरकार फॉर्मेशन म्हळ्यार हो एक गोयचो आनंदोत्सव जावन आसा आणि त्या सगळ्यांक पार्टिसिपेशन करून आज ही स्वेरिंग इन आमी थोडीशी डिले केल्ली आसात. ही पिशेपणा दिगंबर कामत सिनियर लीडर आसूनय करता म्हणून तांचे भितर तांकां जर MLA जर घेवन बीजेपीच्या विरोधान सरकार करपाचें आसा जर जाय ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपयतात. तुमचे कडेन टोटल डिस्कनेक्ट आसा. आणि दे शो म्हणजे तांचो जो कोलिशन पार्टनर आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड, द मायकल सेज दॅट विजय सरदेसाय शूड थिंक नाव अँड कम फॉरवर्ड. ताचे भवितव्या विशयी शूड थिंक अबाउट द फ्युचर. म्हणजे एक वॉर्निंग काय अपील कांयच समजना. आज रंगपंचम, रंगांचो उत्सव. 2 वर्सां होळी कोविडांत गेली. अनुरंगार गांवगिऱ्या वाठारांनी पारंपारीक रंगपंचम जाल्यार शारांनी रंगपंचमीचो वेगळो इव्हेंट. सेलिब्रिटी, स्विमींग पूल, रेन डान्स, डीजे. वेगळ्याच पद्दतीचो EDMूच कसो. संस्था आनी संघटनांच्या पावंड्यारूय धुळवट. रंगपंचमीक ट्युरिस्टूय गोंयांत. सकाळचो आदेस रंगार, दनपरां दर्यार. गोंयची रंगपंचम.
गोंयकारांचे रंगपंचमीक एक एक राजकीय रंग. विधानसभेच्या वेंचणुकेक एक एक रंग दाखयल्या उपरांत आमदार आपापलो राजरंग सोडून रंगांनी भरसले. पणजे बीजेपीचो बाबूश, सांताक्रूज काँग्रेसीचो आमदार रुदोल्फ आझाद मैदानार धुळवटीक एकठांय. उत्पल फाटल्यान पावलो. वास्को दाजी साळकार फातोड्ड्या विजयाची धुळवट. नव्या आमदारांचे एक एक रंग. ह्या होलीक आमी दाम बाबा कडेन मागला की येता ते वर्स बरे वचचे. आज आमी पेपरार वाचलां की UK म्हणजे लंडन हॅज ओपन्ड अप. सगळें ओपन जाल्लें आहा. मास्क बिस्क म्हणटा ते ना. सो कसलेच रेस्ट्रिक्शन्स कोविडाची लंडनाक काडिल्ले आहा आयच्या. अशेंच गोंयांत जावचें. नवे गोंयांत स्ट्रेन कसलेच येवचे न्ही आनी फुडलें वर्स येता ते गोंयकारां खातीर बरें वर्स आसचें. टू कीप दीस ट्रेडिशन अलायव आहे म्हाका बरें दिसता की प्रत्येक वर्सा हांगा लोक वाडत गेला. आयज सुद्दां एक बरो मोठो हांगा क्रावड आसा. इट इज नायस टू सी दॅट यंगस्टर्स, older people, middle-aged people, everybody is part of this age-old tradition that we have been seeing in Mamsa. And I would like to wish everybody tomorrow happy Holi well in advance. On this occasion of the Festival of Colors, I wish you all a very happy Holi. Today is the day we should start forgetting all the differences, and we all need to come together for the development of our city and for development of Goa. I wish you all a very happy Holi. आयच्या दिसा हे सगळे पयस वयतले आनी हे फेस्टिवल आहा युनिटी. हे फेस्टिवल ऑफ कलर्स जावन आसा युनिटी आनी शांतीकाय आनी खुशालकाय हाडपाक आख्या गोंयांक. आनी हांव विश करता सगळ्यांक. सगळे मुरगांवकारांक होळयेच्यो शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या वास्कोकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका येता मोठ्या संख्येन म्हाका निवडून दिलो. आज होळी आनी मुरगांव शिगमोत्सव समिती वार्षिक हे मिरवणूक काडटा आनी आमी वार्षिक हातूंत सहभाग घेता. पूण आज वास्कोकारांनी म्हाका एक आमदार म्हणून हातूंत सहभाग करपाची संदी दिल्या. सगळ्यां कडेन मागता जशी होळी एक रंगांचो सण म्हणटा. फुडलीं 5 वर्सां वास्कोकारांचे सगळ्या हातूंत अशे रंग भरपाचे आमकां तेंच्यांनी एक संद दिल्या. ते भरपाक आमी यशस्वी जावचे आनी ह्या 5 वर्सां तेंच्यांनी फुडलीं 5 वर्सां अशेच वास्कोकार एकठांय जावन होळी खेळत वचचे अशें म्हाका सांगून. गोंयांत सोमाराक कालोराचे ल्हार येवन गेले तरी तापमान अजून सरासरी परस मायजच. हीट स्ट्रोक बादपाची शक्यता अशा वेळार चड. अशा वेळार जतनाय घेवप म्हत्वाचें. विस्कळ कपडे घालप, जाता तितले उदक पियेवप, भायर वतना कॅप वा सनग्लास वापरप, जाता तितले सावळेंतल्यान यो वच करप. दोतोर शेखर साळकाराच्यो ह्यो कांय टिप्स. आणि तांचो हीट वेव म्हणजे कितें म्हणटा आमी की एक सपोज नॉर्मल टेम्परेचर ह्या म्हणजे इन मार्च गोंयचो टेम्परेचर पुरो आशिल्लो अरावंड 30 डिग्रीज बी. तातूंत 4 ते 5 डिग्री वाडली की तातूंत हीट वेव म्हणटाली. 7 डिग्री जर वाडली जाल्यार सिवियर हीट वेव अशें म्हणटात. हीट वेव जावन स्ट्रोक जाता. हीट स्ट्रोक म्हणटा आमी ताका. तातूंत तूं म्हणजे कलकलता, तुका डडडटा, यू आर मेंटली सारको हे जायना, घाम खूब येता, यू मायट फॉल इवन अनकॉन्शियस. असल्या वेळार हातूंत इम्पॉर्टंट कशें उदक भरपूर पिवपा जाय. मागीर आमचे ORS म्हणून आसता, इलेक्ट्रॉल पावडर आसता, ती पावडर घेवन तुवें ते उदक करून दवरपा जाय कुशीक आनी मदीं मदीं ते घेत रावपा जाय. सपोज तुका भायर काम करचेंच पडलें किंवा शेतान खंय वचचें पडलें, काजीनी वचचें पडलें जाल्यार एक टॉवेल उदकान घालून तकलेर घालून तो मातशें थंड रावपा जाय. आनी हें जालें आनी तो जर अनकॉन्शियस बी पडलो जाल्यार ताका बेगीन उदकान हें करून ताजे कपडे सैल करप. म्हणजे जे प्रायमरी ज्यो कितें करूंक जाय लोकांनी तें करूंक जाय. वॉट वी हॅव डन इज नाव आतां एक ती हीट वेव हें आयलां आमकां warning आयला. So what I would suggest is that patients when they should come with bottle of water in their hand, drinking water. That's a simple thing. We have also kept lot of sitting areas in the OPD, and now very soon we are going to commission OPDs in the super speciality block.
So once we commission there, we can accommodate a lot of people, and that super speciality OPDs are all air conditioned. So I think the elderly people and very sick people who are going to come to our hospital now will have a sigh of breath, because this hospital has got state-of-art facilities. And in GMC we have put coolers, water coolers and drinking water stations everywhere. Now I have added another 10 coolers in the OPDs, and outside the outstation counter also we have put a new cooler just last week. So हायड्रेशन जर आमचें कमी जालें जाल्यार आमकां तेज्या कडल्यान मागीर सगळे हीट वेवाचे सगळे इश्यूज सुरू जाता. जशें की चक्कर येवपाचें सुरू जातलें, कोण गिडिनेस जावन सकयल पडटा, किंवा क्रॅम्प्स येवपाक लागला आंगान, हेडेक जावपाक लागता. आनी सामकें वर्स्ट केस जर जाली, जो खूब वेळ वतान जर तर काम करता आनी उदक जर सारकें घेयना जाल्यार अनकॉन्शियस जावपाचे चान्सीस आसता. सो हे सगळे तकलेन धरून आमी जो आमचो वॉटर इंटेक आसा पळय तो सारको करचो. आनी सेकंडली कोणी जर तर ह्या टायमार जर फील्ड वर्कान सुद्दां आसा जाता तितले सावळेन रावपाचें, जाता तितले सावळी घेवपाची, किंवा जाता तितले घरा भितर रावपाचें. इवन भुरगे जे आमचे भुरगीं आसा तांकां खेळपाक जे आमी सदांच म्हणटा की दे शूड प्ले आवटसायड. बट जो 12 ते 2 किंवा 12 ते 3 जो हो टायम आसा पळय न्हय दनपारचो, जेन्ना मॅक्झिमम हीट आसता तेन्ना जाता तितले भुरग्यांक ओपन खेळपाक धाडचें न्ही. आता मार्चातूच चक्रीवादळां सुरू. अंदूचे पयले चक्रीवादळ असानी बंगालच्या उपसागरांत तयार जाता. 21-22 मार्च सोमार मंगळार म्हळ्यार कमी दाबाच्या पट्ट्याची खरताय वाडून चक्रीवादळांत रुपांतर जातलें. हवामान खात्याचो अदमास. सुरवेकच्या अदमासा प्रमाण हे वादळ अंदमान निकोबारच्या दर्यांतल्यान ईशान्येक म्यानमार, बांगलादेशा वटेन वचपाचो अदमास. भारताच्या दर्यादेगेक सध्या तरी धोको दिसना. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. कोविडाच्या चौथ्या ल्हाराची IIT कानपुराची शिटकावणी. GMCचो डीन सांगता ते प्रमाण हे ल्हार आयले तरी खर आसचें ना, तरी सादूरकायेक वाशिनां घेवची. कोविड ऑडिटांत तिसऱ्या ल्हारांत सोंपिल्ले चडशे खंय इन्सिडेंटल डेथ्स. कोविड गायडलायनीक लागून तांचो रिकॉर्ड कोविड डेथ म्हण केला. केंद्रान राज्याक चौथ्या ल्हाराचो अलर्ट दिला. चीन आनी हेर कितल्याशाच देशांनी डेल्टा क्रॉनाचे ल्हार आदींच पातळटा. We have our COVID death audit meeting with all the experts of specialty and super specialty. Now, during this Monday's COVID death audit meeting, we had discussed about the fourth wave. Now, this fourth wave has been predicted by IIT Kanpur, and their earlier predictions of third and second wave were quite correct. So, the committee said that the possibility of the fourth wave cannot be ruled out totally. But what is at our advantage is that, again, we would like to stress that people should take vaccine so that they get protection. Secondly, the kind of a virus that we are seeing now, because in third wave also Goa had 90% Omicron virus. So this virus somehow has got less effect on the fatality. So we feel that in fourth wave there won't be many casualties and it will be like kind of a mild wave. Okay. कोविड डेथ्स फाटल्या दिसांनी त्याचे ऑडिट म्हणजे आनी कितें जाल्ले अशें? Most of the time, most of the deaths which occurred in third wave, they were not primarily because of COVID pneumonia. They were called as incidental deaths because the Omicron has got tremendous infectivity. So it is to infect any sick person, even the person who had a cancer and who was in terminally ill stage or terminal stage has died of terminal cancer. But since his test was positive, we called it as a COVID death because that is as per ICMR guidelines. लेड ऑक्सायड, इंजिन ऑयल, क्रोमियम आयोडीन, कॉपर सल्फेट मिक्स करून पावडर आंगा तोंडाक फासल्यार आंगाचे कितें जातलें? होळयेच्या कृत्रीम रंगाचे हेर रसायनीक घटक, कातीची दुयेंसां आनी अती जाल्यार वेळ प्रसंगाक दृश्टी वचूं येता. म्हणूनच आंगा कातीक पूरक अशे निसर्गीकूच रंग सारखे.
हालीं मार्केटांनी नॉन टॉक्सिक रंग म्हण येवंक लागल्यात ते तरी सेफ. हेरिटेज एक्टिव्हिस्ट तेजस पंडिताचो रंगांचेर अभ्यास. होळी हो रंगांचो सण. होळी म्हणटकीर आमच्या दोळ्यासमोर जे येता ते तरेकवार रंग, वेगळ्यो वेगळ्यो पिचकाऱ्यो, वेगळी वेगळी रुपटी आनी खूब कांय गजाली. पूण तातूंत सगळ्यांत चड आमी जतनाय घेवपाक जाय ती रंगाची. आज बाजारांत जो आमकां रंग मेळटा हो सगळो कॅमिकलाचो रंग, म्हणजे कॅमिकला पासून तयार केल्लो रंग. हो जर आमी वापरतना चुकून आमच्या दोळ्यांत गेलो किंवा तोंडात गेलो जाल्यार हाचे खुबशे दुश्परिणाम आमकां जावपाक शकता. तशेंच आमच्या स्किनाक सुद्दां तो खूब हार्मफूल आसा. म्हणून आमी जाता तितली जतनाय घेवन ऑर्गेनीक कलराचो प्रयोग करपाक जाय. म्हज्या मुखार जे कलर आसा हे भुईपाल होंडा 70 तालुक्यांत सूर्यकांत गांवकर हाणें तयार केल्ले ऑर्गेनीक कलर. हे कलर जर तुमी पळयले जाल्यार हे पिठा पासून केल्ले आसा. आतां आमी सगळेच जाणा पीठ आमकां गंवा पासून मेळटा, तांदळा पासून मेळटा आनी मोठ्यां पासून मेळटा. ह्या कलरान जो पीठ वापरला ते कॉर्नफ्लावराचें पीठ. आतां तुमी जाणा कॉर्नफ्लावर पीठ आमी खावपाक शकता. सो ते चुकून आमच्या पोटान गेले किंवा इवन दोळ्यान गेले जाल्यार हाचो कसलो दुश्परिणाम आमकां जावचो ना. म्हणून हे ऑर्गेनीक कलर आतां लोक चिंतता की पिठा पासून जाल्यार हो रंग कसो येता. हे रंग सुद्दां जो पिगमेंट आसा हो आमकां निसर्गा पासूनच मेळटा. आतां जर तुमी जर हांगा पळयलें जाल्यार हो म्हजे कडेन ऑरेंज कलरचो रंग आसा, म्हणजेच केसरी रंग. हो रंग बिक्सा सीड्स म्हणून आसता, जाका आमी केसरीच्यो बियो म्हणटा. त्यो बियां पासून हो रंग तयार केल्लो आसा. केसरीची बियां केसरी रंगाची म्हणजे तशेंच ऑरेंज रंगाची आसता. ती आमी जर उदकांत घालून जर ताचो रंग जर काडून तातूंत पिठान मिक्स केलें जाल्यार आमकां हो केसरी रंग पळोवपाक मेळटा. तशेंच आमी सगळीं जाणा की भारतांत आनी तशेंच गोंयांत नीळ हाची शेती जाताली. आजकाल आमकां निळाची शेती पळोवंक मेळना, पूण तसोच हो जो इंडिगो कलर आसा हो आमकां निळाच्या झाडा पासून मेळटा. परत ताचो बेस जो आसा हे कॉर्नफ्लावरूच पीठ आसा. हातूंत आमी नीळ हो रंग मिसळ केला आनी तातूंत ब्लू कलर आमकां मेळटा. तशेंच पिवळो रंग आमी जाणा आसतले की हो हळदीचो रंग. हो पिवळो रंग आमकां हळदी पासून मेळटा. आनी तसोच हो हिरवो रंग जो आसा, हिरवो रंग हो आमकां झाडापालांचो रंग. हो आमी पालक पासून तयार केल्लो आसा. उत्तर गोंयांत क्रायम ब्रांचीन हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेट धरले. मुख्य आरोपी हाफीज सय्यद बिलाल आंध्राचो गोंयांत पॉश हॉटेलांनी रावतल्यांक चलयो सप्लाय करपाचें काम करतालो. क्रायम ब्रांचीन ट्रॅप लावन ताका उखलतना दोगांच चलयांक सोडयली. एक चली खंय कितल्याशाच टीव्ही सिरियलांनी काम करपी. क्रायम ब्रांच हेर रॅकेट आनीक उस्तिता. केप्या बाळ्ळी मदीं 2 किलोमीटर रस्त्यार लायटच ना. ह्या 2 किलोमिटरांत 2 पंचायतींचे वाठार, आमावले आनी अडणे पंचायत. ह्या मार्गार केन्ना कोणाचे बरें वायट जालें जाल्यार वेळा प्रसंगाक उल्याक कोणूय पावप मुश्कील. बायल मनीस ह्या रस्त्यान यो वच करपाक भियेता. त्या भायर रानवटी जनावरांचोय भंय. लोक त्या रस्त्याक स्ट्रीट लायट मागतात. बाळ्ळे केपें बाळ्ळे हायवेचेर आसा रस्त्यार आनी हांव असो हांगा लागींच रावपाचो मनीस. हांव सांगूंक सोदतां की हे रस्त्याक खूब वर्सां जालीं. हांगा एक लायटी खांबय ना आनी लायटय ना हांगा रस्त्याक. कितें जायत की अपघात कसलो मदीं कोण आसा कितें ना कांय कळना. भिरांत सारकी. समज बायल मनीस समज एकली भायर सरता हांगाच्यान हो किंवा सायकल घेवन येता जाल्यार खूब भिरांत सारकी दिसपाचें. दोनी सायडीन रान आसा, अशेंय रान आसा आनी अशीय रान आसा. चार दीस फाटीं अशें म्हाका एक इन्सिडंट घडलेलो की मदीं गोरवां जालीं आनी अचानक म्हाका ब्रेक मारूंक पडलो. सो हेजेर म्हाजे ल्हान भुरग्याले पडले. सो अशे अपघात आहा पळय ते आनीक कोणाक बी जाले आसतले मुखार फाटीं. सो हेजेर कोणें तरी विचार करचो की हे बेगीन बेगीन हांगा कितें तरी लायटी बी पडच्यो हे रस्त्याक आनी हेल्प जावचें लोकांक. वो आमची चेडवां बायलां गोडेक सावड्ड्या केपें मार्गां कामाक वयतात आनी मोटरसायकल घेवन हे सायडीन पास जातात. म्हणजे इतली तांकां भिरांत पडटा कित्याक एक लोगून लायटीचो हिंगा ना, पयलींचो ना. इतलें म्हाका दिसता 1 किलोमिटर लोगून हांगा लायट ना. आनी दुसरे सायडीन हिंगा हाडून गार्बेज उडयतात आनी भुरगीं बी येतात हिंगा पिकनीकेक तेंकां जेवंक खावंक झाडांनी आनी तांकां लागून तांकां
कोण पळयतलो ना. हेजेर कोणें तरी लक्ष घालूंक जाय. हें आंबोली ते अडणे पंचायतीक जॉयन जाता रोड. हय 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 आमचे 1 किलोमिटर डिस्टन्साक लायट ना हांगा आनी अशी परिस्थिती जाल्या की लोकांक हांगा डंपिंग करपाक लागल्या काळखान. आनी समज एक चेडूं मनीस रातचे खंयच्या वयता जाल्यार हांगा पंक्चर जाली बायक जाल्यार तेका कांय सेफ्टी ना हांगा चेडवांक. हांगा हे रस्त्याक खूब त्रास जाता लोकांक. रोड बरो आसा, रोडाचो डेव्हलपमेंट जाला, वातावरणय बरें आसा, पूण हांगा एक मोठो इश्यू आसा तो इलेक्ट्रिसिटीचो. तुमकां खबर आसतली रातचे हांगा आमच्यान कितलेशे लोक ट्रॅव्हलिंग करता, आमचे चेडो भुरगे ट्रॅव्हलिंग करता, बायल मनशां वयता, पूण हांगा 1 किलोमिटर जावं ते अडणे म्हणटा त्या गांवार हांगा इलेक्ट्रिसिटी तुका सोय ना, लायटीचो खांबो ना एक. सो मातशें आमच्या सरकारान जे आतां नवें येयला केपें नंबर 1 बी म्हणून तेमी हांगा लक्ष घालचें आनी हांगा बेगींतल्या बेगीन लायटीची प्रोविजन करून दिवचें, जेणे करून आमची लोकांची सेफ्टीक आनी आमची चेडो भुरग्यां बी हांगा रातची ट्रॅव्हलिंग करता आसतना कसो खूब जाणां प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो तेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी ही फॅसिलिटी लोकांक करून दिवची. कोविडाच्या काळात बायलांची मानसीक दुयेंसां वाडटात. इतले जावनय चडश्यो बायलो सायकियाट्रिस्टाक मेळूंक फाटीफुडें जातात. IMA गोंयच्या बायलां फाट्याची अध्यक्ष डॉक्टर श्रद्धा मुरगांवकार पाटील सांगता. IMA मडगांवच्या बायलां फाट्यान बायलां खातीर फ्री हेल्थ कॅम्प दवरिल्लो. असल्या कॅम्पा वरवीं बायलांक दुयेंसां आसल्यार एकेच सुवातेर कळूंक शकतात. This camp is organized by Women Doctors Wing Madgaon, IMA. आणि अशे हे कॅम्प जे घडटा न्ही ते आमच्या सोसायटीक लागून खूब बरें आसता, बिकॉज इन दीस कॅम्प द मल्टिपल फॅसिलिटीज कॅन बी अवेल्ड बाय द पीपल. एंड नाव एज यू कॅन सी देर आर लॉट ऑफ वुमन हू आर वेटिंग टू बी एक्झामिन्ड एंड दे हॅव अदर लॉट ऑफ फॅकल्टीज इज अवेलेबल ओवर हियर, लायक वी हॅव अ सायकॅट्रिस्ट, वी हॅव अ गायनेकोलॉजिस्ट, देर इज अ पेडियाट्रिशियन, सर्जन. ओवरऑल पोस्ट कोविड सिनेरियो इफ वी take, the problems seem to have multiplied. Like women have remained at home, so I would say mental health is a big issue at present. So that needs to be evaluated, and having a psychiatrist for such a camp is of great benefit, because if you notice, many women avoid visiting a psychiatrist. Gynec issues are also on the rise, like cases like CA cervix, cancer of cervix, CA breast. These are the cases, and in Goa, as we all know, 1 in 8 women are suffering from breast cancer. Under the DHS, we have got so many programs specially dedicated to so many specific diseases, like be tuberculosis, HIV, stroke, anemia, malaria, filaria, tuberculosis. All these are happening, but we don't have a camp mode. Of course, government of Goa is having many camp modes, things like the NCDC camp for women above 30 years. Also, we have certain other camps like tuberculosis are done, testing is done for tuberculosis. We have all gathered here today at Trimart Gongwal Marga to conduct a free health camp for women. It's a multi-speciality camp which is organized by IMA Women Doctors Wing Margao branch in association with Trimart and Sunshine Hospital and Lab Plus Pathology Lab Margao, as well as Rotary Club Riviera Financial. Every year we conduct this camp, free health camp for women, in the month of March. It's the purpose of this camp basically is women often neglect their health because in front of their families, and the health of women is always sidelined. So through this camp we are giving an opportunity for all those women to get themselves checked, consulted at our camp, and so that they can take care of their health in a better way. पेडणे, सत्तरी, अंत्रूज ते काणकोण मेरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी होळयेचो उत्सव तरेतरेन. कांय कडेन शिगमो, कांय कडेन गडे, जाल्यार कांय कडेन चोरोत्सव, जाल्यार शारी वाठारांनी रातची लाकडां चुट्टां एकठांय करून शबय शबय करीत होळी पेटयतात. कांय कडेन पुन्न पोळयेचो प्रसाद दाखोवन होळयेक नाल्ल दितात. वायट ते लासून बऱ्याक उर्जा मेळची म्हण मागणें.
काय शिगमोत्सव असा तो येतात आणि जास्तीत जास्त माझ्या उत्सवांचं करून घेतलं अशी प्रतिक्रिया दाखवून बराच सगळं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे जागतिक कोरोना संकट सगळीकडे होतं, त्यामुळे प्रत्येकाकडे बंधने होती. पण आता एक विशेष याच्यामध्ये सगळी लहान मोठी माणसं जी आहे ही माणसं याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यांनी भाग घेतला आणि ही जी उत्सव जो आहे हा उत्सव मोठ्या धमधडाक्यातच होणार आहे. कारण गेल्या 2 वर्षाचं जे एकंदरीतची परिस्थिती होती ती परत परिस्थिती निवडलेली आहे. आमच्या ह्या गावात हा होळी उत्सव पूर्वापासून साजरा करत येतोय. सगळे महाजन गावातील लोक आणि एकोपाने हा उत्सव अगदी आनंदाने साजरा करतो. विकाशिनी पौर्णिमेला कोरगावची वार्षिक होळी होते. तिकडे जिकडे होळ्या आहेत ना तिकडे आम्ही सगळे वाजंत्री वगैरे घुमटं वगैरे वाजवितो जाऊन. होळीच्या तिसऱ्या दिवशी देवळात येतात आणि त्या दिवशी भांडवणी पडतात. त्याच्यानंतर मग 2 दिवसांनी आमचं मान बाहेर जातात. प्रत्येक जे लोक मानाचे असतात त्यांच्या घराकडे मान जावप आणि देवाकडे जावप आणि त्याच्यानंतर मग 7व्या दिवशी शिगमो सोंपता. खरें म्हणल्यार हो जो होळीचो उत्सव आज होळी जी लासली वता ते कारण इतलेंच की जें कितें आमच्या पाश्चात जें कितें वायट कितें घडिल्लें आसा तें सगळें जें कितें आसा तें ह्या होळयेन आमी नाल्ला बरोबर फुलां वा इतर जे सामग्री घालून आमी अशें हें करतात की हांगा जें कितें वायट आसा तें होळये बरोबर वचूं आनी येणारो काळ जो आसा तो आमच्या सगळ्या लोकां खातीर गांवां खातीर आनी आमच्या ह्या राज्या खातीर म्हणा सुखाचो समृद्धीचो आसूं. ही जी होळी केली वता ती थंडेचो दीस वचून गरमेचे दीस चालू जाता तेन्ना शेतकऱ्यांक सुद्दां ताचे पासून तांच्या शेतींतल्यान बरें पीक मेळचें हो उद्देश धरून जें कितें वायट आसा तें होळयेंतल्यान वचूं आनी लोकां खातीर आनी शेती जमनी खातीर बरे दीस येवं हेंच आमी देवा कडेन मागता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.